आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्मदिवस आचरितात तांचे सांगात आम्ही संतोष पावता आनी तांकां अभिनंदन आनी देवाचें आशिर्वाद मागता. जेनिस एस्तेर मोरास दुबई, अविनाश लास्रादो कालिना 14th बर्थडे, जेझी एल जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी, वीरा लोबो, अनिल स्टीवन वालेन्सिया 50th गोल्डन बंगारासो बर्थडे, प्रदीप डिसोजा मँगलोरू, फेबियन पेरीस भट्ट रोजारियो. तशेंच देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजिवितां देवी कलोरेत्र मंदिराद्वारी तांकां अनुभव जाला देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. स्टेल्ला तावरो मुलगी, आयरीन माथ्यास पेर्नाल, सेराफीन मार्टीस बोपयत काळजाच्या मानाक आनी मरियमेच्या मानाक, अनिता रेगो पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक, लीना लोबो बंटवाळ, लॉरेन्स डिसोजा आणि कुटाम कोलांगणा, मॅक्सिम क्रास्टा आर्वा, एडविन फर्नांडीस मागुंडी, उषा लॅन्सी पिंटो होन्नावर, क्लिओन डिसोजा मुतरंगडी, लॅन्सी लिल्ली आणि कुटाम वालेन्सिया, लुईजा मिरांडा कुलशेखर नाझरेत आणि ॲरन डिसोजा जप्पू, संतोष रीटा डिसोजा कुंदापूर, विनेट डिसोजा कुंदापूर, विन्सेंट डिसोजा आणि कुटाम पक्षिकेरे, आपोलिन डेसा वामंजूरू, ॲग्नेस पिंटो मेरी पपेत्वेल हिच्या मानाक कारकळ, ॲग्नेस पिंटो कारकळ, आयरीन पिंटो कारकळा, नेल्सन डायना ॲरन परमनूरू, रॉबर्ट पिंटो शिरवा, बेन्नी कोरिया आणि कुटुंब खटील, जोसी लविटा आणि कुटुंब बेलमन, रोनाल्ड फर्नांडीस आणि फॅमिली फक्षिकेरे, विल्सन डिसोजा जेसूच्या बोपयत काळजाच्या मानाक कुवेट, लिगोरी डिसोजा आणि कुटुंब कैयार, विल्सन आशा आणि कुटुंब कैयार, रिनोश आणि सचिन डिकोस्टा ब्रह्मावर, सुमिता अणेहळ्ळी बारकूरू, सेलिन क्रास्टा आर्वा, ॲरन रोच ब्रह्मावर, आल्बन डिमेल्लो, जुलियाना डिमेल्लोच्या बऱ्यापैकी बसत मुडीगेरे, हेलेन पिंटो संपिगे, वियोला कब्राल आणि वियोना कब्राल सिरवा, रिशन डिसोजा कुंदापूर, क्लॅरी प्रवीण लेविस बसरूरू, डॉरिस कुटीना मुल्की, लॅन्सी करवालो बसरूरू, वेरोनिका नाझरेत कल्याणपूर, प्रमीळा रेगो कारकळा, रोशन जसिंता मेंडोन्सा मुडबेळे, शारल मिरांडा कुलशेखर, एडविन आणि मरिया गोम्स मणिपाल, रियोना फर्नांडीस पक्षिकेरे, स्टीफन तेरेजा डिकोस्टा ब्रह्मावर, आल्बन जुलियाना डिमेल्लो, अजय मेघा आणि सेरा पिंटो हांच्या बऱ्यापैकी बसत शक्तीनगर, लीना लोबो बरी भलायकी लाभलेल्या बसत बंटवाळ, ब्रिजित क्रास्ता बंटवाळ, ऑर्डिनेशन ॲनिव्हर्सरी ऑफ मन्स इग्नोर मॅक्सिम एल नोरोना, कार्मिन मिनेजस आणि फॅमिली दुबई, हेराल्ड आणि पाउलिन फुटाडो मुलगी, दीपक आणि सपना फुटाडो मुलगी 20th ॲनिव्हर्सरी ऑफ डिवाइन कॉल सेंटर, जोसेफ जुली डिसिल्वा आणि फॅमिली सावंतवाडी, भुरग्यांचे देण्यापासून गर्भेस जाल्ल्यापासून स्टीव कार्डोजा शारजा, प्रेसिल्ला डिसोजा मुदरांगडी, जेरोम गोन्साल्विस गुजरात, पिडागूण जाल्ल्यापासून डायलन डिसोजा शारजा, देवी कलोरेत्र मंदिरच्या सगळ्या याजकांपासून डॉमिनिक डिसोजा शारजा, सर आशीर्वादाने बेसांवां लाभलेल्यापासून अनिता सल्डाना बॉम्बे, सर आशीर्वादापासून प्रमिळा डी अल्मेडा ब्रह्मावर, सुनील संतोष फर्नांडीस कैकंबा, आयरीन बँगलोरू, जानेट डिसोजा टोकियो, लीना कस्तेलिनो शिरवा, जैसन कस्तेलिनो शिरवा, रेजिना अल्मेडा ब्रह्मावर, उमेश अरुण, गॉल्डिन डिसोजा वालेन्सिया, सेलिन बॅस्टियन बजपे, आयरीन मथ्यास पांगळा, मॅकलिन डिसोजा मुल्की, लॉलिटा ॲशल डिसोजा मणिपाल, एलियास फर्नांडीस आणि कुटुंब मनांपिल, बेनेडिक्टा क्रास्टा माडंत्यार,
विल्मा जॉयस पिंटो आणि कुटुंब कुलशेखर, अल्फोन्सो लूसी क्रास्टा ताकोडे, फुलकेरिया डिसोजा आणि कुटुंब कल्याणपूर, हांच्या समेस्त सवे आमी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया. अर्घ आनी होकळाप तुका सुमया जेजू. अर्घ आनी होकळाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत म्हाका उलो दिला तांची तेसां खातीर आमी मागया. कुटुंबाचे सर समाश्य इत्यादी तांच्या पासत अनिल डिसोजा चिकमंगलुरू, विशेष तेसां पासत ओल्विटा डिसोजा, ऑर्लिन डिसोजा, ऑलिवर अनिता डिसोजा, ओलिविया डिसोजा किरें आतांच्या कामांत बरें करूंक साध्य जावच्या पासत बिनू शिलोबो मँगलोरू बऱ्या भलायके पासत भुरग्यांच्या इयाना आनी निया डिसोजा बंटवाळ भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासत क्रिस्टोफर रुडिडा आत्तावर रॉकी रोशन आनी सर वायटांतले ताका सुडका लाभच्या पासत तशेंच बऱ्या भलायके पासत जुलियाना डिमेल्लो मुडिगेरे, हेलेन पिंटो संपिगे, आल्बन डिमेल्लो मुडिगेरे, वियोला काब्राल आनी वियोना काब्राल शिरवा, रिशल रिशन डिसोजा कुंदापूर, क्लारा प्रवीण लेविस बसरूरू, डॉरिस कुटिनो मुल्की, लॅन्सी करवालो बसरूरू, वेरोनिका नाजरेत कल्याणपूर, प्रमीळा रेगो कारकळ, रोशन जशिंता मेंडोन्सा मुडबेल्डे, शरल मिरांडा कुलशेखर, एडविन आनी मारिया गोम्स मणिपाल, रियोना फर्नांडीस पक्षिगेरे, स्टीफन तेरेजा डिकोस्टा ब्रह्मावर, आल्बन जुलियाना डिमेल्लो बऱ्या भलायके पासत अजय मेगा, शारा पिंटो शक्तिनगर, लीना लोबो बऱ्या भलायके पासत, क्रिस्तीन डिसोजा तोकोटाच्या बऱ्या भलायके पासत, नेल्सन डिसोजा, गॉल्डिन डिसोजा प्रमोशन मेळच्या पासत, पृथ्वी रिनल अल्मेडा शिकपांत बरें करच्या पासत ब्रह्मवर्तावन, युजीन क्वाड्रस मुंबई हाच्या विशेष तेसां पासत, एमिल्डा साल्डाना कोर्ट केसीन जिखलापच्या पासत, सेवरिन डिसोजा कारकळा, लॉलिटा ॲस्लेट डिसोजा मणिपाल, विक्टर अनिता क्रास्टा आनी कुटुंब आर्वा, एल्विरा फर्नांडीस शिवमोग्गा, सिसिया अँटनी कारकळा कळासा, ब्रिनी पी एस बरें एक प्रपोजल येवचें पासत कळासा, ब्रिनी पी एस बरें प्रपोजल येवचें पासत कळासा तावन आपल्या भुरग्यांच्या सरतेसां पासत सेलीन क्रास्ता आर्वा ह्या सरतेसां पासत आनी पिडेस्तांच्या कश्टातल्यांच्या समेस्त कश्टां पासत आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया, आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्ल्या सर मलगड्यांच्या आत्म्याच्या सलवासां पासत आमी मागया. देवादीन ऑलिवर विल्फ्रेड कोयल्लो अशोकनगर, देवादीन अँटनी डिसोजा 2nd डेथ एनिवर्सरी बेळा, जोकिम डिसोजा मुंबई, कार्मिन पत्रावो पेरमुदे 4th डेथ एनिवर्सरी ग्रेगरी नोरोन्ना ताने, जॉन आनी रिटा नोरोन्ना, मेरी सल्डाना, जोसेफ आळवा आनी नोरोन्ना गेल्या कुटुंबांतल्या सर मलगड्यां पासत, जॉर्ज आनी मत्यास, स्टॅनी पिंटो, तेरेजा आनी अपोलिन डिसोजा किरें, सेबास्टियन आनी पॉल डिसोजा किरें, पावलीन कोटिनो किन्निगोडी 2nd डेथ एनिवर्सरी, सेसिलिया मिनेजस 9th डेथ एनिवर्सरी, पीटर मिनेजस अंधेरी कुटुंबां जाल्लेल्या मलगड्यांचो उडास करता. जेराल्ड डिसोजा बंटवाळ, देवादीन चार्ल्स डिसोजा बंटवाळ कुटुंबां जाल्ल्या सर मलगड्यां पासत मिसीत उडास करता. फ्लेमिंग लोबो ओमजुरू, एल्विस पास्कल एलिझा मोंतेरो उद्यावर कुटुंबां जाल्लेल्या समेत मलगड्यांचो उडास करता. क्रिस्टोफर रोड्रिगस आत्तावर, लूसी डिसोजा आनी जेफ्री वेगस आनी फेलिक्स फेर्नांडीस, डॉल्फी रोड्रिग्स आत्तावर, आयरीन डिसोजा मुदरंगडी कुटुंबां जाल्लेल्या समेस्त उडास करता. बेनेडिक्टा क्रास्ता माडांत्यार, इग्नेशियस आनी रेमेडिया सिक्वेरा किन्निगोडी कुटुंबां जाल्लेल्या समेस्त उडास करता. ग्रेटा डिसोजा वालेन्सिया कुटुंबां जाल्लेल्या समेस्त मलगड्यांचो उडास करता. हॅमलेट डिसोजा वालेन्सिया, अज्विता आनी आयरीन फुटाडो मुल्की, हेनरी डिसोजा
आर्वा ऑगस्टीन मास्कारेनस हिरगान डिसोजा आणि पिरेरा गेला कुटुंब असलेल्या स्मेस्टस उगडास करता जुलियाना पिरेरा कुंटिकान पुलकत्म्यास उगडास करता लॉरेन्स डिसोजा आणि कुटुंब कोल्लंगाणा थियोबार्ड आणि फिलोमिना डिसोजा कोळालगिरी बॅप्टिस्ट आणि सिसिलिया डिसोजा जप्पू बेनावेंचर आणि जुलियाना रोच कुटुंब असलेल्या स्मेस्टस उगडास करता अपोलिन डेसा वामांजूरू गरजेवंत आत्म्यास उगडास करता कार्मिन लोबो वामांजूरू पुलकतल्या आत्म्यास उगडास करता ॲग्नेस पिंटो कारकळा जोसेफ आणि मेरी डिसोजा कारकळा बोना मेनेजस शिरवा झेवियर आणि जुलियाना डिसोजा कटील कुटुंबासल्या समेस्त मालकाण्यास उगडास करता मातडा रोड्रिगस किरेम ससनास विषय दितांका येसमिया निरंतर प्रकाश संचर फंगोती समाधानेन ते विषय घेऊन देत आमेन सरलेल्या समेस्त भारतांचे आत्मे देवाच्या खाकोतीन समाधानेन ते विषय घेऊन देत आमेन हायच्या ह्या बगी दिसा दैविक उलोर तिरुमंदिराची 19 वर्सां संपयतना धन्य देवाक आमी अर्घां दिवया हांगासर वावर आनी सेवा अर्पिल्ल्या तशेंच अर्पूंच्या सर याजकां खातीर तशेंच भावा भयणी खातीर देवाक अर्घां पाठोवया तशेंच सोमेस्तां खातीर मागया भोव प्रत्येक तरान सर याजका सोवे हाताक हात दिवन वावुरच्या सोमेस्त दानींचो हितचित्तांकाचो सर्व संघ संस्थांचो आनी स्वयं सेवकाचो उगडास काडून तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादा मागया काळजां आमची तुजे थंय उबारू तुका हसून तुका वळून गायतां एकाच ताळ्यार वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सरस्वतीच्या रसनारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो व्हडा संतोषान संभ्रमान हे पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमी सर्व ह्या मंदिरांत सांगात आयल्या येदोळसो आयच्या दिसाचो महत्व आमी आयकोन आसा 20 वर्सां आदीं सुरवात केल्लें हें रेतीर मंदीर दैवीक विलो रेतीर मंदीर फाटल्या 20 वर्सांनी जायती आध्यात्मीक सेवा जायत्या लोकांक हांगासर लाभल्या आनी ह्या संदर्भी ह्या दिसांनी आसा केल्ल्या ह्या सगळ्या आध्यात्मीक भक्ती कार्यांत हजारो लोकांनी वांटो काडून गेला आनी आज ऑनलायनरी जायतीं जाणां आनी ह्या दिसांनी पळयवनूच आसात देवाची कृपा वाळूनूच आसा 20 वर्सां जावन ह्या केंद्रांत हांवन देवाची कृपा वायब्रेशन्स संवसारार प्रसार जावनूच आसा आनी ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी देवाक अर्घां दिवचें भोव चड गरजेचें नितळ मनान शुद्ध काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आतां आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया आमच्या पातकांचे बॉक्सांनी मोगोवन आमी सगळीं सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनां चिंतून दोळान विसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडा अपराध ह्या वसोत म्हगे वसदां संवकार म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण रातून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka
ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वापरता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काडताय आमची काकूट कर तू बापाच्या मुजरा पोसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे मानिले जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हण आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुन्हा जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हण आमी मागता आमच्या सोमियान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता ताच्या दाकामळा विशीं म्हजें मोगा गीत गायता एक पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाकामळो आसलो ताणें तो कोंडलो आनी पातोर काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो तांचे मदें ताणें एक बुरूज बांदलो आनी थंय कोळंबी तयार केली तो मोळो ताका दाखो दितलो म्हणून तो आशेवन रावलो पूण ताणें दिल्यो रानवट दाखो तर आतां जेरुजलेमाच्या निवास्यानो आनी जुदाच्या मनशानो म्हजे आनी म्हज्या दाकामळ्या मदें न्हीद करा म्हज्या दाकामळ्याक हांवें आनी कितें करूंक जाय आसलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां तो म्हाका बरो दाखो दितलो म्हूण हांव आशेवन रावलो पूण ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो तर आतां म्हज्या दाकामळ्याक हांव कितें करूंक वेतां तें सांगतां हांव ताची वय काडटलो आनी तो सरोवाचो जागो जातलो ताचो दोरो कोसळोन घालतलो आनी तो पांयतळा मस्तोन वेतलो हांव तो पाड जावंक सोडटलो कोणूच तो बेणचो ना वा कोणचो ना तातूंत जिलकुटां जातालीं आनी कांटे कुटे वाडटाले कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां आज्ञा दितलो दळबारांच्या सुरेस्पराचो दाखो मळोच इस्रायेलाचें घराणें आनी जुदाचो लोकूच ताचे अपुर्बायेचें जड तो न्यायनितीची आशा दवरून रावलो पूण ताका पळोवंक मेळ्ळो रक्तापात तो प्रमाणीकपणाची आशा दवरून रावलो पूण ताका आयकूंक मेळ्ळी बोभाट देवाचें उतार देवाचे वडोपकार इस्रायेलाची घराणीच सर्वेस्परासो दाखा म्हणो इस्रायेलाचे घराणेच सर्वेस्पराचो दाखा मोडो
इजिप्तांतली उमटून एक दाखवाल तुवें हाडली जनंगांक धांवडाव तुवें ती रोयली दर्या पर्यान तिणें फाटे सोडले व्हडले न्हंय पर्यान तिणें कोंबरे दिले इस्राएलाचे घराणेचो सर्वेश पराचो दाखलो सांपावलून फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो कसलोस खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतले शेकी भावा भयणीनो जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगापात्र आनी बरें मानापात्र तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगलीक फावो जाल्लें तसल्यांचेर तुमचें गमन वरा म्हजे लागचें तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां आयकलां वा पळयलां ते पाळोवंक फुडें सरा समाधान दिता तो देव तुमचे सवे आसतलो देवाचें उतर देवाचे वडोपकार Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मल्ल्याड्यांक ही ओपार सांगली एकलो भुंयकार आसलो ताणें एक दाखमूळ लायलो ताचे भोंवती एक वंय केली तांचे मदें दाखसराक एक गोन्याफोन काडलो आनी पार करूंक एक बुरज बांदले उपरांत दाखो वखलाच्या गणीक दिवन तो परगांवांक गेलो फॉल पिक्सो वेल येतच गणी भोंवती फॉलासो वांटो घेवच्याक आपल्या साकराक ताणें वखलाचें धाडलें पूण त्या वखलांनी ताच्या साकराक धरलें आनी एकल्याक ताणें सरसरी मार केले दुसऱ्याचो जीव काडलो तिसऱ्याक पत्रायलें परत्यान ताणें पयल्यांच्या प्रास चड साकर धाडलें पूण ओकल्यांनी तांकां त्याच बरें चलयलें शेवटी ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो म्हज्या पुताक कोणी ते मर्या दिताले म्हूण ताणें चिंतलें पूण पुताक पळयतच ते ओकल्याचे एकामेकाक म्हणा लागले अळया वैजसो वारेस्तार येया ताका आमी लागाट काडया आनी तांचे थायज आमचे जातले अशें ताका ताणें धरलो आनी ताका म्हणटलो भायर व्हरून जिवेशी मारलो तर ताका म्हणच्या धनी फाट येतच त्या ओकलांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात ते म्हणाले त्या नश्टांक तो लागाट काडटलो आनी ताका म्हणलो फवत्या वेळार किंवा फरी करतल्या गणीक दितलो ताका जेसू म्हणालो
पळयत पुस्तकी हे भरण आसले तुमी वाचला मू बांदपणी उपकार ना म्हणून कान चोरलो फातर जांग पावलो मुळ्या फातर सरेस्प्राची काम ते आमच्या दोळ्यांत ते एक विचित्र देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दैवीक उलोर रेतीर मंदीर मुल्की हांगासर 2 दशकां आदीं सुरवात केल्लें हें रेतीर मंदीर जायत्यांक आध्यात्मीक बरेपणाक कारण जालां. देखून ह्या दिसांनी ह्या केंद्रांत आमी सांगात आयल्या आनी आयच्या दिसा देवाक अर्घ दिवच्याक हें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन आसा. आमच्या गांवच्या संस्कृतींत शुभ मुहूर्ता म्हणल्यार मस्त महत्व आसा. शुभ मुहूर्ता पूण आमकां क्रिस्तांवांक केदाळा देव आमच्या सवय आसा ती घडी शुभ मुहूर्ता. खंयचेंय काम जावंक पुरो, खंयचेंय योजन जावंक पुरो आमी सुरवात करतना देवाचो आदार मागोवन देवाचो आशिर्वाद मागोवन जर तें काम तें योजन आमी सुरवात केलें जर तीच घडी शुभ मुहूर्ताची. आनी 20 वर्सां आदीं ह्या केंद्राक शुभ मुहूर्त जाल्लें आनी खरेंच ह्या 20 वर्सांनी ह्या केंद्रा मुखार जाल्लें बरेंपण पळयतना ती घडी शुभ मुहूर्ताचीच. आनी आज आमी देवान केल्ल्या सर बरेपणाक अर्घां दिवंक सांगात आयल्या. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी जर फळादीक जाल्या तर देवान आमचेर ओतल्ल्या सर्व बरेपणाक आमी उपकार भरचो साथ जावन आसा आनी तोच बरेपणाक आमी काडचो फळूच देवाक अर्घां स्तुती जावन आसा. म्हणून एक विशय घेवन थोडो नियाळ ह्या संदर्भी आमी करूंक फुडें सरया. वडिलां आपल्या भुरग्यां खातीर मस्त कश्ट वावून काडटात आनी आपल्या भुरग्यांनी बरें जायचें म्हूण ती आशेतात. भुरग्यां तावन ती फाटीं कितें आशेनात. थोडे फावटी वडिलांनी सांगलें आमी आयकलां आसतलें आनी तें जावन आसा तुमी आमी कडच्या वावटीक कितेंच फाटीं दिवचें नाका. बघा तुमी बरें जाया, बरें करून शिका, बरो फुडार आपणाया आनी एका बऱ्या फावंडाक तुमी पावल्या जाल्यार तोच तुमी आमकां फाटीं दिवचो उपकार प्रत्युपकार म्हूण वडिलांनी सांगचें आसा. केदाळां भुरगीं बरीं जातात, एका बऱ्या फुडाराक पावतात, ती दादोसकाय आवय बापूय बगतात आनी तेच उपकार बाबडचे ह्या प्रत्युपकार करचो म्हूण ती लेखतात. आनी देखून आयच्या ह्या दिसा देवाक आमी प्रत्युपकार करचें कशें गे म्हळ्यार आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी फळ जोडून आमचें जिवीत फळादीक करून केल्ल्या वेळा आमी देवाक खरेंच उपकार स्तुती भेटयता. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी काडचो फळूच देवान आमचेर वतलेल्या बऱ्यापणा खातीर आमी बावडचो उपकार. आनी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना आयच्या दिसाची ह्या देवस्तुतेची वाचपां आमकां पुरक जावन आसात. कशें म्हणलें थोडो वेळ आमी समजून घेवया. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें हेचें पयलें वाचप दाखामळ्याचें गीत आमच्या मुखार दवरता. नवार्दीक गीत तें आनी हें गीत आमी आयकल्या प्रमाणे मोगाचें गीत म्हूण सांगलां. कॉमेडी जायची आसली पूण गीत आमी वाचून फुडें वता आसतना ती ट्रॅजेडी जाल्ली आमी पळयता. मोगाचें गीत जावच्या बदलाक तिरस्काराचें गीत जाल्ले बरी आमकां तें भोगता. आनी पालेस्तीन गांवांत जशें एका गवळ्याचें एक चित्रण भोव आत्मीय भोव लागशिल्लें लोकांक गी भोव वळखीचें गी तशेंच एक दाखामळोय त्या गांवच्या लोकांक भोव चड परिचीत जावन आसा. दाखामळ्याची कृशी जावंक पुरो या हेर खंयची आमच्याच गांवची कृशी जावंक पुरो एक माडयांचें तोट जावंक पुरो फुलांची कृशी जावंक पुरो भाताची कृशी या खंयचीय कृशी करता आसतना ताच्या फाटल्यान जायती वावूंट काडूंक आसा, जायती मेहनत घेवंक आसा आनी तें केल्यार मात्र आमकां आमी आशिल्लो फळ आमकां ताच्या तावन मेळटा. दाखामळ्याच्या ओपारींत जी जेजून आज सुवातेन आमच्या मुखार दवरली जावंक पुरो ह्या दाखामळ्याच्या गितांतली गजाल आमी पळयल्यार दाखामळ्या फाटल्यान बरो फळ काडच्याक कितली वावूंट आसा म्हणलें आमकां आयकोंक मेळ्ळें.
आनी आयच्या पयल्या वर्सा इसाया ग्रंथांतले आमी आयकलें म्हज्या इश्टान पिकाळ दोंगरार दाखामळ्याक एक जागो खणलो, फातर विंचून तो नितळ केलो, बरी दाखवाल थंयसर ताणें रोयली, ताचे बोवारी एक वोंय घाली, थंयसर ताचे राखण करच्याक एक बुरूज बांदलें, दाखा रोस काडच्याक एक गाण्याफोण कोणलो, हें सगळें करून म्हज्या इश्टान बरो दाखो मेळच्याक तो राखून रावलो. पूण त्या दाखामळ्यान दिलो रानवट दाखो म्हणून आयचें हें दाखामळ्याचें गीत आमकां सांगता. आनी आतां त्या मोळ्याची गत अशी जातली की ह्या मोळ्याक विसारतली आनी मुखार कोणी आसचे नात, ताची वोंय निकलावन घालतली, रानवट मनजाती थंयसर येतल्यो, हर एकली त्यो मोस्तून तो दाखामळो सत्यानाश करतलो म्हणून ह्या गितांत बरयल्लें आमी आयकलें. आनी आयचें किर्तन म्हणटा इस्रायलाचें घराणेंच देवाचो दाखामळो. इजिप्ताच्या गुलामपणांत धरिल्लें, बाबिलोनाच्या बंदडेतावन सोडवण सुटका दिता पर्यंत देवान इस्रायल लोकां खातीर केल्ली ती विस्मितां इतली आनी तितली न्हय. ताणें तांची जतन घेतली, तांणी जे देवान तांचेर हुस्को दाखयलो आनी तांचेर ताणें दवरलो बरवसो, लोक विसरालो. आनी कित्या खातीर म्हणून देव सवाल घालता आनी देखून देवच म्हणटा म्हजें आनी ह्या म्हज्या दाखामळ्या मदलो मदें नीत करा. म्हज्या दाखामळ्याक आनी कितें हांवें करी जाय आसलें आनी हांवें तें करूंक ना तें म्हाका सांगा. इस्रायल लोकांचें अविश्वासपणूच अविश्वासपणाची चरित्राच तांचें अनुपकारपण जावंक पावलें. दाखामळ्याच्या फळांत हांव जेजुवाच्या सुवातेंत दाखामळ्याच्या वक्लांत हांव कितें प्रत्युपकार मेळ्ळे जाय आसलो, कितल्या मापान मेळ्ळो म्हणल्या विशयांत तो उलयता. आमी आयकली ती दाखामळ्याच्या वक्लांची वपार ह्याच दिशेन फुडें वता. त्या वक्लांच्यांनी मोळ्याच्या धनियाची सोंसणीकाय आनी बरेपणाचो फायदो उठयलो. ते अप्रामाणीक वक्लांचे साकरांक मात्र न्ही, धनियाच्या पुताक सयत लगड काडूंक फाटीं सरले नात. जें कितें पोरण्या सोल्ल्यात हांव आराम जाल्लें जेजू पर्यंत घडलें तें सगळें जेजू ह्या वपारींत आटापता. मनशाकुळाच्या सोडवणेचें योजन तें कार्याक हाडच्या खातीर देवान पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवाद्यांक, पात्रियार्कांक, नितीकर्तांक, रायांक हांगा सगळ्यांक ताणें धाडलें जाल्यार तांचें उतर लोक आयकना जालो, तांकां तांणी तिरस्कार केलो. आनी आखरेक देवान आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमचे मदें धाडलो आनी ताकाय तांणी तिरस्कार केल्लें घडीत आमी नव्या सोल्ल्यांत वाचता. देखून आयची सुवार्ता मुंदरून अशें म्हणटा, देवाचें राज तुमचें तावन खाण व्हरतले आनी फावो तो फळ दितेल्या लोकांक ते दितले. ते वक्लांचे सता नितीचो, मोगा मायपाचो, दयाळायेचो फळ दिवंक सुकले. अशें पोरण्या सोल्ल्याचें तें पोरण्या सोल्ल्याची ती अविश्वासपणाची ती काणी नव्या सोल्ल्या पर्यंत मुंदरून गेली. आयची सुवार्ता सुरवात जावचे आदीं आमी सुवातेंत वाचता, सुंकागारांनी कालवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गीच्या राजांत रिकतात, कित्याक जिविताची सारकी वाट दाखोवच्याक जो हांव तुमचे मदें आयलो, पूण तुमी ताका सतमानले ना. सुंकागारांनी आनी कालवंतांनी ताका सतमानलो आनी ते बाचाव जाले आनी तुमी फाटीं उरल्यात. देखून जेजू ह्या सुवातेंतलें अकरेचें उतर आमच्या मुखार सांगता, देवाचें राज तुमचें तावन खाण व्हरतलें आनी फावो तो फळ दितेल्या लोकांक ते दितले म्हणून. आनी ह्याच दिशेन असलीच गजाल लुकाच्या वांजेलांत आनी एक कडेन आमकां आयकोंक मेळटा. दाखामळ्यांत लायलेल्या अंजुराच्या रुखान फळ दिनातलो पळोवन धनी मालीक सांगता, पळय 3 वर्सांत हांव ह्या रुखार हांव फळ सोदून आयलां, पूण एकच एक फळ म्हाका येदोळ मेळ्ळलो ना. देखून तो रूख अंजुराचो रूख कातान घाल, धरणीक कित्या खातीर ताणें भार दिवचो. आनी तो माली म्हणटा, धन्या आनीक 1 वर्स भर तो रूख तो तसोच सोड, हांव ताचें मूळ उस्तितां, ताका सारें घालतां, मुखल्या वर्सा ताणें फळ दिल्यार दिलो आनी जर दिना जाल्यार तो कातान घाल म्हणून. कोण फळ दिना ताका नाश करतले,
आनी जेजूय तेंचं म्हणटा बरें फळ दिनांतलो हर एक रूख कातरन उज्यांत लासतात आनी फळ दिनांतल्यांक ही एक सत्राय जाता आसतना सांगात असो जेजू फळ दिल्ल्यांक देवाचो आशिर्वादी मागचें जेजूच्या उतरांनी आमी आयकता आपणाचो बाप फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो खातान घालतलो आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडटा म्हणून जेजू पवित्र पुस्तकांत आमचे लागीं उलयता आनी आखरेक कितें गे म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी फळ दी जाय आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी फळ दी जाय तेंच जावंक पावतलें आमचें उपकारी मौन आमी देवा थंय दाखोवचें तसलें आमी फळ दिवचे खातीर देवी आपल्या आशिर्वादांनी आमकां आदार दिता आमी क्रिस्तांवां पवित्र सभेचे सांदे नव्या सोल्ल्यांत नवी इस्रायल परसा पवित्र सभेत मुखांत्र सडीत आशिर्वादांनी अवकाश देवान आमकां लाभयल्यात आमकां आसा देवाचें उतर भरपूर मापान तें आमकां मेळ्ळां क्रिस्ती जिणी कशें फळादीकपणी आमी जिये जाय म्हणल्या विशयांत देवाचें उतर आमकां शिकयता आमकां साक्रामेंत आसात जिविताच्या विविध संदर्भांनी साक्रामेंताची कृपा आमकां समेस्तांक लाभोवन आमचें जिवीत फळादीक करच्याक देव आमकां आपली कृपा दिता पवित्र सभेच्या चरित्रेंत हजारो सांत भक्त आसात आनी ह्या सांत भक्तांची देखे बरीत जिणी एक देखीची आनी मार्गदर्शक जिणी जियोंक आमकां तांणी देख दिल्या आनी हे सगळे देवान दिल्ल्यो वाटो देवान दिल्ले आशिर्वादां देवान दिल्ले अवकाश आमी गळशी जाय आनी फळ दी जाय म्हणून देव आशेता आनी आमी केदाळा फळ दिता तो वळू आमी देवाक उपकार स्तुती भेटयता आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर आमी एक नदर मारया सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांतलें आनी ह्या वाचपांत सांत पावल फिलिपिकारांक बुधबाळ दिता आसतना एक फळाबरीत जिवीत जियोवच्याक थंयसर आमकां उलो मेळ्ळो आमी पळयता सांत पावल म्हणटा कसलो खंत हुस्को तुमी धरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें नितळ नितीचें मोगापात्र बरें मानापात्र तशेंच उत्तम म्हण लेखचें आनी होगलीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमन व्हरा आनी अशें केल्ले वरवीं आमचें जाणवायेक आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाच्या समाधानान आमचीं काळजां आनी आमचीं मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें म्हणून सांत पावलो फिलिपिकारांक उलो दिता आनी ह्या मुखांत्र एक नवो बरवसो आमच्या बऱ्या जिविता मुखांत्र देवाक आमी आपणावंक आनी देवाक आमी अर्गां होगळाप दिवंक आमकां साध्य जातलें म्हणलो एक बरवसो सांत पावलो ह्या फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांतल्या वाचपांत आमकां सांगता मोगाच्या भावा भयणीनो 20 वर्सां आदीं मुल्कींत दैवीक उलो रेतीर मंदीर स्थापीत केल्लें आनी असलें एक दाका मळो हांगासर रोयिल्लो तो जायकी फळ दिवंक पावला म्हणून आमी हर एकलीं पातयेता आज 20 वर्सां उपरांत देवाक अर्गां दिवंक आमी सांगत आयल्या वाचता हांगासर हजारांनी लोकांनी दैवीक अनुभव जडला जायत्यांनी आपली आध्यात्मीक जिणी आनीकी सडीत बरी केल्या कितलेशीं जाणां जिवितांत निराशी जाल्लीं बरवसो होगडायलेली जिविताची दिशाच सुकलेली जिविताक एक नवो अर्थ आपणावंक पावल्यांत आनी ह्या रेतीर मंदिरांत हांव लाभलोलो फळूच देवाक दाखयलेलें उपकारी मौन जावंक पावलां येसविडी घडणार सांत आर्नोल्ड जॉन्सन ताचे थंय ल्हानपणांत हांव तो मागण्याची एक विशेश रूच आशिल्ली म्हूण सांगतात आनी देखून तो हर एक 15 मिनटांक एक मोठी मागणें करतालो खंय ह्याच मागण्याच्या बळान नास्तीकपणान वाडोवन येवच्या सन्निवेशांत लागीं 150 वर्सां आदीं जर्मनींत ताणें दैवीक शब्दाचो मेळ येसविडी मेळ घडोवलो येसविडी ह्या जाकांनी भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाचो तो मागण्याचो स्पिरीट ह्या थळार 20 वर्सां आदीं सुरवात करन तो रुथा करन हे रेतीर मंदीर आमच्या दियेसजींत आनी सजाच्या दियेसजींत एक मागण्याचें घर आनी हांवें म्हणाचें मागण्याचें पावर हावज जावन तांणी हें परिवर्तन केलां हांगा तावन मागण्याची ती कृपा मागण्याचे ते वायब्रेशन्स बोवारच्या लोकांक वसोनूंत आसात येसविडी ह्या जाकांनी
बेटयली निश्वात सेवेक देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आयच्या ह्या विशेष संदर्भात आमी प्रत्येक तरान मागया. ह्या रेतेर मंदिरांत हांव आमी आनी हेर जायत्यांनी बरो फळ काडला, बरेंपण जडलां. तर आमी देवाक आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या क्रिस्ती जिवितांत कशें उपकारी मौन दाखोवचें. आयच्या देवस्तुतेंत आमी नियाळच्या प्रमाणे आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी काडचो फळूच देवान आमचेर वतलेल्या बरेपणा खातीर आमी बावडचो उपकार जावंक पावतलो. हें सांत आर्नोल्डाच्या उतरांनीच रुजू जाता. सांत आर्नोल्ड म्हणटा आमी सुरू केल्लें काम पोंताक पावल्यार देवाक जावं महिमा, देवाक जावं अर्गां जर आमी फळ जोडलो जाल्यार, जर तें पोंताक पावना तर हांव हृदय बडोवन सांगता त्या कामाक हांव फावो न्हय म्हणून. आनी तोच सांत आर्नोल्डाच्या काळजांत हांव भायर सरलेलें तें मागणें मुखल्या वर्सांनी ह्या थळार चड आनी चड खरें जावं दी म्हणून आमी मागया. ताच्या काळजांत हांव आयिल्लें तें मागणें पातकाचो काळोख आनी बेविश्वासाचो अंकार प्रेरकात्म्याच्या आनी दैवीक शब्दाच्या उजवाडांत हांव नपयस जावं दी आनी जेजूचें काळीज सोमेस्तांच्या काळजांनी रास करून दी म्हूण तो मागणें करता. आनी तेंच मागणें आमी आमचें करून घेवया. प्रेरक आत्म्याच्या आनी दैवीक शब्दाच्या उजवाडांत हांव आमचे भितर लिपलो तो काळोख, अविश्वासपणाचो पातकाचो काळोख तो नपयस जावं दी, फळाफळ घेवन दी. आनी ह्या दैवीक उलो रेतीर मंदिराच्या ह्या सेवे मुखांत्र सर्व क्रिस्तांवांतय चड आनी चड नवेपण येवं दी, तांचे तावन फळ दिसून येवं दी. आनी आमी सगळीं देवाचो दाखामळो, फळ दिवचो दाखामळो जावंक आमी पावूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी हर एकलीं आमच्यो खासगी गरजो घेवन हांगासर आयल्या. सर आमच्या त्या सवा खातीर गडीभर मावनपणी आतां आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, एक मोगाळ बापय जावं तुज्या आशिर्वादांत तूं सदांच आमचेर वत्ताय. तुज्या सर बरेपणाक आमी तुका अर्गां दिता आसतना सडीत गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आनी जायत्यो आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत आसात. आमच्यो सर गरजो तो मानून घे. आमी सदांच तुजे मोगाळ भुरगीं जावन उपकारी मनाचें जायशें जिवितांत, क्रिस्ती जिवितांत बरो फळ काडन तुजो उपकार आमी बावडूंक तूं आमकां फावो कर. आमी आतां उसारूंक नातलीं. सर आमची मागणी तूं मानून घे बापा, तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सुम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक म्हजी, हातां बोटां जोरून तुका हाडून येता हांव, उडो दाका जोरून तेणी तुज्या मोगाची. सुम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक म्हजी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, ओंकार मरयेच्या हातांनी ही आमची देणी आमी तुका भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गुट नियाळून आमचें जिवीत बदलोवन जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
भोवमान फावो असलेले नित्यांकारी मोरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तेणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान सगळी तुका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता उदेन ते तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा पर जातूं समयीत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Babartaso good pergetuya Sumi Jesu mero Jesu jivan zala Jesu novia yetolo Jesu novia yetolo. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताचे आनंद बरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गां चडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्ले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशे देवाचे माई भगिवन ओंकार मेरीच्या तुजो पती जुजेच्या तुज्या भगिवन तरुणांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भगवंत आनंद जॉन्सन जुझेफ फर्नांड मेन्साच्या आनी समेस्त भक्त संघाता
तुवें वेंचून काडिल्ले दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनयनाचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी आरण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे वजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतबेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सगळ्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां धाडलें पडोवंक दीव नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सोबस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तेलांक आमकां तुजे उदार खाकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळता. देवाचे शेळिये संसाराचे
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते रे आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे बदली आमी सर्व सुभागी. सुमयाक तुझे पितेचे भावना पूण तुझ्या उदरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुझे घरी येऊन पावला काळजादार उघडून रावला. तुझे घरी येऊन पावला काळजादार उघडून रावला. रास्तो करया बिडारा निवास कर मोजा घरा. निवास कर मोजा घरा. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुझ्या येण्याक लागून रावता. ये वेगी ये म्हूण लारेव मागता. ये तूं सोम्या पोलता. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा ह्या पवित्र संस्कारांत तुझ्या पुताचे मरण आणि पुनर्जीवनपण संतोषभरीत काळसान आमी परगडता. हे आमचे सोडवणेचे गुण हांगा भक्ती नियाळून ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटू आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवान वांटो घेवंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. संभ्रमीक आशीर्वाद घेवच्याक आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया. भगवंत ओंकार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. ओंकार मरिये उदेशीन जिविताच्या रचनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज ओंकार मरियेच्या फेस्ता दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची खाळसां भरूं आनी आमच्या ओंकार मयेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वंदिता वल्विता ये देव माये भुरगीं सब तुजी आमी गितां गावून हरसितांव दिन वाजतांव आंकवारी मये. आज तुका भक्ती वरवीं